कावन्सील मिटींग जाली आनी आमचे लोकल कावन्सिलर जो पॉयंट आसलेलो शिफ्टिंग ऑफ KTCL डेपो तेका लागून घेतलेलो आनी जो डेपो खातीर आमी ऑब्जेक्ट कित्याक केल्लें जो स्पॉट जो स्पेस जो म्युनिसिपालिटी KTCLाक दिवंक सोदता पळय तो एक्सिडेंटल झोन जो सारको फिजिबल रिपोर्ट ना, इकॉनॉमिक रिपोर्ट ना, ट्रॅफिक सेल रिपोर्ट ना, हे सगळे जे रिपोर्ट लागता पळय ते नासलेले म्हणून तर आमच्या लोकल कावन्सिलरान एका ऑब्जेक्ट केल्लेले आनी खंय तरी हो जागो 9,000 स्क्वेअर मिटर तो वर्थ 45 करोड्स वर्थाचो जागो विथआउट एक सिंगल नोट, विथआउट रिप्रेझेंटेशन, विथआउट एनिथींग तू बेस्ट ऑफ सिंगल पेपरार अजेंडार घालता आनी तू अप्रुवलाक मागता. म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सां जाले चेअरपर्सनाक मॅच्युरिटी येवपाक जाय आसलेली, खंय तेका ही येवंक ना आनी तो जाग्याचो कॉस्ट जाता ऑलमोस्ट 90 करोड्स आनी आमी ताका फुकट दिता. हो 90 करोडाचो जागो आमी हो फुकट दिता आनी तो थंय तो कितें तरी उखलता आनी आमकां एक 10 करोडाचें हें बांदून दिता. पळय आमकां प्रेझेंटेशन दिता म्हणून तुशारान सांगलेंच आमी एग्री आसा प्रेझेंटेशनाक, पूण प्रेझेंटेशन जे भशेन जाय आमकां लोकलांक वास्कोकारांक जाय, दिल्लीकारांक आनी भायल्या लोकांक हांगासर येवन बेनिफीट घेवंक मेळचें ना. जे प्रेझेंटेशन NBCC आमकां दिवंक सोदता आमी एग्री आसा, तेंच्यांनी डेट एंड टायम आमकां सांगचो आनी सपोज ते नुसार तेंचे प्रेझेंटेशन नुसार आमी कम्फर्टेबल ना, आमचे वास्को खत्रे ना दिसात जाल्यार आमी जो प्रोसेस आमी म्हटला पळय एजिटेशनाचो हो आमी सगळ्यांक मेळोन जुळोन कंटिन्यू करतले. वेल आमचो एकूच पॉयंट आसलो लास्ट टायम की गव्हर्मेंट जो आसा हो जो शेतकारांनी आमचो जागो कदंबा बस स्टँड बांदूंक दिलेलो तो आयज दिल्लीकारांक कित्याक फुकट दिता हो आमचो मेन मुद्दो आसलो. सेकंड थिंग म्हणल्यार वॉटर क्रायसीस तुमकां खबरूच आहा वास्कोन जाता, तितून हो एक मेगा प्रोजेक्ट सपोज येयलो जाल्यार हितून आमच्या लोकल्सांक कितले त्रास जातले हो एक क्वेश्चन आसलो. थर्ड थिंग म्हणल्यार जे 28 CR जे ऑलरेडी लास्ट प्रोजेक्टाक स्पेंड केल्या तेजी अकाउंटेबिलिटी कोण घेतलो. सो फक्त आमी एक क्वेश्चन तेंचे कडेन मांडलेलें कित्याक आमी जे RTI मागलेली तितून आमकां क्लॅरिफिकेशन कांय मेळनासलें म्हणून. सो हेजे मुखार सपोज आतां कोण तरी येवन आमकां म्हणटा की आमी लोकांची दिशाभूल करता म्हणून जाल्यार कंप्लिटली रॉंग. कित्याक आमकांय डेव्हलपमेंट जालेलें जाय, आमकां वास्कोचें बरेंच जाल्लें जाय. आमी प्रोजेक्ट सपोज बरो आहा जाल्यार तेच्या वांगडा आमी आसतले. सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस एक हितून आसतो म्हणून आनी एक बरो न्यू मॉडल बस स्टँड जातलो म्हणून आमकां, कित्याक वी थॉट इट वील बी अ गुड थिंग. यू कॅन बिल्ड बस स्टँड, तूं कित्याक पार्क कोर थिंगान आनी कितेंय करपाक जाता. बट वाय मेगा प्रोजेक्ट्स इन दॅट सेम थिंग अंडर RTI दाखयता ते प्रमाणे वाय लग्जरी फ्लॅट्स आर कमिंग ओवर दॅट 2000 म्हणून सांग दाखयता RTIचेर. सो हिंगा पण गव्हर्मेंटान मातशी स्टँड घेवपाक जाय, लोकांचे विस्वास घेवपाक जाय पयलो. दॅट इज द मेन थिंग. जे KTC बस स्टँडाक KTC दिलो आहा जो प्रोजेक्ट कदंबा आपल्या तांकां दिलो आहा, कॉर्पोरेशन दिलो आहा. कांट द गव्हर्मेंट एंड कदंबा कॉर्पोरेशन कंट्रोल द प्रॉपर्टी, दे कांट डू इट. तें करपाक जायना, कॅपेसिटी ना तांकां, गव्हर्मेंटाक कॅपेसिटी ना. दॅट अ प्रायवेट बिल्डर हॅज टू कम एंड डू द बिल्डींग.